आमचे माणकुले गोय हे कलेचे माहेरघर असे म्हणतात आणि आमच्या या माणकुल्या गोयान गांवगिऱ्या वाठारांनी घराघरान कलाकार आमकां दिश्टी पडटात। मागीर ती भुरगीं जावं, तरणाटे जावं वा जाणटे जावं, हे कलाकार आपणाक जाता तशी ह्या रंगदेवतेची सेवा करतात। ह्या कलाकारांनी ह्या कलेच्या माध्यमांतल्यान आपले नाव व्हड केलाच, पण त्याच प्रमाणे आमच्या माणकुल्या गोंयचें नाव साता समुद्रा पार व्हेलां। सो आयज आमी अशाच कांय कलाकारांच्या पंगडा कडेन उलोवपाक आयल्या। सुवर्ण वेशाला विळखा घालून बसलेल्या त्या जागृत सर्पाला जर मी ठार केलं नसतं तर तू आज जिवंत राहिला नसतास। माझ्या पित्याचा आणि वंशाचा त्याग करून आले मी तुझ्या बरोबर पिलियसच्या देशात, आणि केवळ तुला संतुष्ट करावं म्हणून मी त्याचा महाभयंकर वध करविला, त्याच्यात स्वतःच्या कन्येकडून तुझ्या मनातली भीती जावी म्हणून। मी अशी वागले तुझ्याशी, तरी तू नमस्कार, हांव धनश्री मणेरकर आणि प्रुडंटाच्या या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। कांय दिसा फाटीं महाराष्ट्रांतल्या मुंबय हांगासर 63वी महाराष्ट्र राज्य मराठी हौशी नाट्य स्पर्धा जाली आणि ह्या हौशी नाट्य स्पर्धेन गोंयचो जे रुद्रेश्वर पणजी ही संस्था आसा, ह्या संस्थेन आपले मिडिया हे नाटक व्हेले आणि ह्या हौशी नाट्य स्पर्धेन ह्या मिडिया नाटकाक पयलो इनाम फावो जाला। त्याच बरोबर या नाटकाच्या दिग्दर्शनाक जावं मागीर ते कलाकार, नेपथ्य अशी डिफरंट कॅटेगरीजान 5 इनामां फावो जाल्यात। सो ह्या संस्थे बद्दल थोडक्यान सांगपाचें म्हळ्यार गेली 30 वर्सां परस चड काळ ही संस्था विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम जावं वा नाटकां जावं ह्याच्या माध्यमांतल्यान गोंयान कार्यरत आसा। जे तरणाटे आसात वा युवा कलाकार, नवीन कलाकार आसा, तांकां फुडें हाडून तांकां प्लॅटफॉर्म दिवपाचें काम ही संस्था सातत्यान करत आयल्या। सो आयज ह्या रुद्रेश्वर पणजी संस्थेतले कलाकार, तांची मिडिया नाटकाचे कलाकार आयज आमच्या वांगडा आसा। सो तांच्या कडेन उलोवन गोवा टू मुंबय तांचो प्रवास, 63व्या महाराष्ट्र राज्य मराठी हौशी नाट्य स्पर्धेन तांकां आयिल्लो अनुभव, थंयसर जाल्ले कॉम्पिटिशन, थंयसर तांकां मेळ्ळो रिस्पॉन्स, असे सगळ्या विशयी तांच्या कडेन उलोवन आयज आमी तांच्याच कडल्यान जाणा जावन घेवया। मी विचारते त्या प्रश्नांना उत्तर देऊन पहा, म्हणजे पहा तुझं पितळ अधिकच कसं उघड्यावर पडतं। मी आता कुठे जायचं? माझ्या जन्मदात्याकडे पुन्हा? पण त्यांचा तर विश्वासघात करून मी इथे आले आहे। मग आणखी पिलियसच्या देशात त्यांच्या पित्याची हत्या घडवून आणणारी मी फार प्रेमपूर्वक स्वागत करतील नाही त्या माझं? माझ्या देशातील माणसांच्या मनात माझ्याविषयीचा क्रोध काठोकाठ ओसंडत राहील आणि ज्यांना दुखवण्याचं माझ्याकडे सुतराम कारण नव्हतं, अशांनाही मी केवळ तुझ्या प्रेमाखातर अपमानित करून ठेवलं आणि याची परतफेड तू कशी करतोयस हे सारा देश पाहत आहे। वचनभंग करणारा तू माझा सत्यप्रिय पती। सो आयज आमच्या वांगडा आसा रुद्रेश्वर पणजी ह्या संस्थेच्या मिडिया नाटकातले कलाकार आणि ह्या नाटकाचो दिग्दर्शक। पयल्या सुवातेचेर खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स, तुम्ही मुंबय हांगासर वचून गोंयचें नांव व्हड केलां, पयलो इनाम तुमकां मेळ्ळा, त्या खातीर मॅनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स। थँक्यू व्हेरी मच। सो एज अ डिरेक्टर, सो तुम्ही ह्या नाटकाचे डिरेक्टर, कितें भावना आशिल्ल्यो? म्हणजे अशे एक्सपेक्टेशन्स आशिल्ले हांगासून मुंबय वचून इतल्या व्हडल्या नाट्य स्पर्धेन पयलो इनाम मेळटलो? पयलीं म्हणजे प्रुडंट मिडियाचे चडांत चड देव बरें करूं। रुद्रेश्वर पणजी ही संस्था तशी नवी न्ही, म्हणजे गेली 32 वर्सां जाली रुद्रेश्वर पणजी स्थापन जावन। रुद्रेश्वर पणजीन ह्या पयलीं खूब नाटकां केल्या,
अगट राज्य नाट्य स्पर्धेन कला अकादमीच्या आमकां जायतीं इनामां फावो जाल्या आनी एक 4-5 वर्सां पयलीं अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेन आमचें आनी एक नाटक पालशेची विहीर पयलें आयिल्लें. हें दुसरें फावट रुद्रेश्वर पणजीचें नाटक अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेन पयलें येता. तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयच्या एका संस्थेचें 2दा नाटक अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेन पयलें येवप हें पयले फावट घडलेलें आसा आनी ते रुद्रेश्वर पणजीन तें साध्य केल्लें आसा. बक्षिसाच्या बाबतींत सांगपाचें जालें म्हणजे कशें आसता की स्पर्धेन जेन्ना उतरता तेन्ना एक एम आसता की बक्षिसा खातीरूच नाटक करप किंवा बक्षीस मेळोवपा खातीर नाटक करप हें सगळ्यांचो एम आसता. पण रुद्रेश्वर पणजी मातसो वेगळ्या तरेन विचार करता, मातशे वेगळे तरेन नाटका कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन दवरता. कित्याक इतलीं वर्सां जालीं आमी नाटक करता, बक्षिसां खूब मेळ्ळीं आसा रुद्रेश्वराक. आतां पळोवंक गेलें जाल्यार 93 ते टील नाव आमी वैयक्तीक आनी जर सांगीक पारितोशिकां पळोवंक गेलीं जाल्यार रुद्रेश्वर पणजीची प्रायज टॅली मोर दॅन 1000 जाल्लेली आसा. म्हणजे एकांकिका स्पर्धा जावं, कोंकणी राज्य नाट्य स्पर्धा, मराठी राज्य नाट्य स्पर्धा, मागीर हिंदी स्पर्धेन आमी पार्टिसिपेट केल्या, इंग्लिशींत नाटकां केल्या, अशीं पुष्कळ नाटकांची सादरीकरण रुद्रेश्वर पणजीन केल्लें आसा. पण यंदाच्या वर्सा नाटक घालच्या पयलीं एक मनान इच्छा आसलेली की ह्या वर्सा जर नाटक अंतिमाक पयलें आयलें जाल्यार गोंयची हॅट्रीक राज्य नाट्य स्पर्धेन जावपाची आसलेली आनी त्या अनुशंगान यंदाच्या वर्सा एक अशें कितें तरी सादरीकरण करचें जें लोकांच्या तकलेन उरतलें किंवा तें नॉर्मल जी नाटकां जाता तेच्या पेक्षा वेगळें आसतलें. अशा हितूंतल्यान मिडिया हें ग्रीक स्टायलीचें नाटक, क्लासिकल नाटक आमी निवडलें आनी तेजो एक उत्कृश्ट प्रयोग आमी हांगासर कला अकादमी राज्य नाट्य स्पर्धेन केलो. ते हांगासर पयले आयले आनी अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेन जंय महाराष्ट्रांतली 20 सेंटर्सांतलीं नाटकां पयली दुसरी येता आनी गोंयचें एक सेंटर आनी इंदोरचें एक सेंटर मेळोन 44 नाटकां टोटल राज्य नाट्य स्पर्धेन फायनलीक सादर जाता. तातूंत पयलें इनाम रुद्रेश्वर पणजीन पटकयलें. तेजे बरोबरच दिग्दर्शनाचें पयलें इनाम वैष्णवी पै काकोडे हांकां अभिनयाचें रौप्य पदक, एकनाथ नायक हांकां मेकअपाचें पयलें पारितोशीक, मागीर मनुजा नार्वेकर लोकूर हांकां अभिनयाची गुणवत्ता पत्र आनी योगेश काबडे हांकां नेपथ्याचें तिसरें पारितोशीक फावो जालें. जशें तुमी आतां म्हळें की रुद्रेश्वर पणजी ही गोंयची नावाजलेली संस्था. आमी डे टू डे रुद्रेश्वर पणजीचें नांव आयकत आयलां कितलींशींच वर्सां. त्याच बरोबर सतीश नार्वेकर हें सुद्दां तितलेंच व्हडलें नांव डिरेक्शना खातीर. सो एक खंय तरी डिरेक्शन आपूण करता, इतलें व्हडलें नांव आसा संस्थेचें, तुमचें नांव आसा. सो खंय अशें टेंशन आसलें हें नाटक व्हरतना? टेंशन म्हणपाक शकना, पण एक कितें आसता की आपूण जी कलाकृती करता ती उत्कृश्ट दर्जाची जावची किंवा आपणें जें गेल्या वर्सा नाटक केलां किंवा तेच्या पयल्या वर्सा नाटक केलां तेच्या पेक्षा हें नाटक एक स्टेप खंय तरी वयर चडचें किंवा एक स्टेप वयर अशें. म्हणजे आपण केलां तेच्या पेक्षा आपणें कितें तरी बाबा आपूण एक स्टेप वयर चडलो अशें स्वताकूच दिसपाक जाय. त्या अनुशंगान हांव प्रत्येक नाटक करता आनी हांव म्हाकाच इंट्रस्ट म्हणजे म्हाजें स्वताचें परीक्षण करत आसता की बाबा गेल्या वर्सा केलां त्या पेक्षा ह्या वर्सा हांवें नवीन कितें केलें किंवा हांव वयर चडलो काय ना. ह्या दृश्टींतल्यान हांव नाटकां पळयता आनी त्या दृश्टींतल्यान नाटकां करता. आनी सांगलें ते प्रमाणे की बक्षीस इज अ सेकंडरी पार्ट ऑफ इट. पण ह्या वर्सा गोंयची हॅट्रीक जावपाक जाय हें मातशें आसलेलें खंय तरी बॅक ऑफ द मायंड आनी तें टेंशन आसलेलें. आनी त्या प्रमाणे ह्या वर्सा कित्याक हें नाटक तशें एक 2 म्हयन्यान बसयल्लें नाटक न्ही. हें नाटक म्हाज्या तकलेन खूब वर्सां पयलींच्यान आसलेलें आनी तें करपाक म्हाका एक योग्य कितें म्हणटा तेका एक मुहूर्त असो मेळनासलो आनी तो मुहूर्त ह्या वर्सा मेळ्ळो. कित्याक मिडिया नाटक तशें पळोवंक जाल्यार इट्स टोटली एक्टर ओरिएंटेड नाटक. एक्टर्स तेका बरे जाय आनी म्हाका ह्या वर्सा अनुशंगान एक बरी एक्ट्रेस मेळ्ळी. तेका पळयना बरोबर म्हाका दिसलें की आय कॅन डू मिडिया वीथ हर. आनी हांवें तेका वैष्णवीक विचारलें आनी शी सेड येस. ते हरशीं आसता पुण्या. ते म्हणटाले आपूण येता हांगासर आनी 1.5 म्हयनो हांगासर येवन रावन ताणें मिडिया नाटकाक हय म्हटलें आनी तकलेन आयडियाज आसलेल्यो, डिजायन्स आसलेले ते इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न केलो. म्हाज्या तरेन नाटक जाता तितलें वयल्या पांवड्यार व्हरून पावपाचो हांवें प्रयत्न केला एज अ डायरेक्टर. आनी म्हाका दिसता की तेका तितलोच सपोर्ट म्हाज्या टॅक्निकल टिमीन आनी म्हाज्या आर्टिस्टांनी दिलो. त्या खातीर हें नाटक अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेन पयलें येवपाक पावलें.
आणि जशें की तुम्ही आता सांगले की ग्रीक स्टायलचें नाटक आसा हें, सो हांगा ते कितें दृश्टिकोन आशिल्लो बसयतना, म्हणजे ते कनेक्ट जावपाक जाय हांगाच्या ऑडियन्साक, सो त्या दृश्टीन कशी कितें तुमची प्लॅनिंग आशिल्ली? हय, आता ग्रीक नाटक म्हटल्यार म्हणजे तेजी स्क्रिप्ट जी आसा युरिपिडिसान 5000 वर्सां पयलीं बरयल्ली स्क्रिप्ट. ती आजून पासून लोक ती हें नाटक म्हणजे ग्रीक नाटकां जी ग्रीक ट्रेजिडीज आहा ह्यो करीत येयल्ल्यो आसा. म्हणजे ती इतली रिलेवंट आसा आतां सुद्दां आमच्या आतांच्या जनरेशन किंवा आतांच्या हेच्या प्रमाणे हें हेजे वयल्यान कळोन येता कित्याक आजुनूय त्या डायरेक्टरांक ती नाटकां एट्रॅक्ट करता. तुमकां अशें नाटक वाचना बरोबर दिसता की हें नाटक करचें कशें, खंयच्या तरी डायरेक्टराक तकलेन आसतात की आपणें एक ग्रीक स्टायलीचें नाटक केन्ना तरी करचें कळ्ळें तुका. सो त्या दृश्टिकोनान ग्रीक नाटका कडेन पळयलें वता. ग्रीक नाटकाची आपली एक विशिश्ट शैली आसा, तेंचे थोडे एलिमेंट्स आसा ग्रीक नाटकाचे. ते एलिमेंट्साच्या घेवन त्या एलिमेंट्साक कॉन्टेम्पररी टच कसो दिवपाक शकता किंवा त्या क्लासिकल एलिमेंट्सा वांगडा कॉन्टेम्पररी जी म्हाजी थॉट आसा ते हांव कशें ब्लेंड करूंक शकता हेजेर खूब विचार केलो आनी त्या प्रमाणे नाटक करपाचो प्रयत्न केला. आमचें संस्कृत नाटकूय तशेंच आसा. संस्कृत नाटकानूय थोडे एलिमेंट्स आसा ते संस्कृत स्टायलीन करचे पडटा. सो ग्रीक स्टायलीन तशेंच कोरस आसता, तेंचे मास्कांचो वापर आसता, मागीर युनिटी ऑफ टायम स्पेस आनी एक्शन म्हणून तेंची एक थियरी आसा. त्या प्रमाणे एका दिसानूच नाटक घडटा, एका जाग्यारूच घडटा आनी त्या नाटकाची जी स्टोरी आसता ती एवढून थोडून कळप आसना, ती एकाच एक्शनाचेर घडटा. अशें ते सगळे मेंटेन करून जाता तितले ती स्टायल दवरून तेका कंटेम्पररी टच दिवन तें कशें आतांचें नाटक आनी आतांची लोकांक कनेक्ट जावपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें करपाचो ह्या नाटकान प्रयत्न केल्लो आसा. कॉस्ट्युमाचेर खूब काम केल्लें आसा, सेटाचेर काम केल्लें आसा, प्रॉपर्टीज त्या काळांतल्यो दिसपा खातीर जी काम करपाक जाय तें केल्लें आसा. ज्वेलरीज ज्यो आसा त्यो स्वता तयार केल्ल्यो ज्वेलरी म्हणजे त्या टायमा वयल्यो दिसपा खातीर. आतांच्यो विकत्यो हाडल्यो आनी बाबा ज्वेलरी हाडून ते मॉडिफाय करून ती त्या टायमा वयली दिसपा खातीर कितें करपाचें अशें खूब इन डिटेल रिसर्च करून ह्या नाटकाचेर मेहनत खूब केल्या सगळ्या आर्टिस्टांनी बॅकस्टेज आर्टीन आनी म्हाका दिसता तेज्या खातीरूच हें फळ जें मेळ्ळें आसा तें तेंच्या खातीर मेळ्ळें आसा. सो एक डिरेक्टर म्हळ्यार फक्त डिरेक्शनाची जबाबदारी ना, तर एक टीमीक वांगडा एकाच टायमाचेर वांगडा हाडप, ते प्रॅक्टिसीस टायमाचेर स्टार्ट जावप, तांचे कितें कॉन्फ्लिक्ट्स आसा मदीं जाल्यार ते सॉर्ट आवट करप, अशी भरपूर कितें कितें आसता. सो आनी बारीक बारीक जावं ह्या शिवाय आनी बारीक बारीक आव्हानां आसता. सो तुमच्या खातीर कितें आव्हानां आशिल्लीं? तशें पळोवंक गेल्यार रुद्रेश्वर पणजी जेन्ना नाटक बसयता तेन्ना डायरेक्टराक फ्री हँड आसता. म्हणजे संस्था रुद्रेश्वर आसली जाल्यार संस्थे कडल्यान कांय प्रेशर आसना. इट इज दे गीव यू अ फ्री हँड. आनी बाकीची जी गजाली आसता म्हणजे रिहर्सलीचे जाग्याच्या पासून रिफ्रेशमेंट आनी हें ते बाकी सगळ्यो गजाली आमची रुद्रेश्वराची जी टीम आसा ती सांबाळटा. सो डायरेक्टराक मातसो आपले क्रिएटीव कामाचेर प्रोसेसाचेर काम करपाक टायम मेळ्ळो आसता. पण कशें आसता की रिहर्सलीचो प्रोसेस इंट्रस्टींग कसो करचो आनी तो प्रोसेस जितलो इंट्रस्टींग जातलो, जितलो बरो जातलो, जितलो एन्जॉयफूल जातलो, जितलो क्रिएटीव जातलो, तितले प्रॉडक्ट बरे जातले. सो त्या अनुशंगान डायरेक्टरान काम करपाचें आसता. आनी म्हाका दिसता की हांव तातूंत यशस्वी जाला की ना हें आमचे कलाकार तुमकां सांगतले. पण प्रोसेस वॉज व्हेरी इंट्रस्टींग. कित्याक तशें जाल्यार म्हाका पळोवंक वतले सगळीं जाणां ग्रीक नाटकान पयले फावट काम करतले आनी ग्रीक स्टायल कॅच करप. कित्याक पिरियड ड्रामा आसा. सो तो पिरियड ड्रामान रियलिस्टीक न करता मातशें तितून स्टायलायज मातशे मुवमेंट्स थोडे जेस्चर पोस्चरांचेर काम करून ते बाबा त्या टायमाचें नाटक अशें दिसपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें सगळें म्हाज्या कलाकारांनी हांवें सांगलेलें त्या प्रमाणे केल्लें आसा. रिहर्सलचो प्रोसेस खरेंच खूब सुंदर आसलेलो. एक 40-45 दीस आमी नाटकां केलीं. थोडी नोक जोक आनी हें तें जाता पण तें जावपाकूच जाय. ते इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गूड क्रिएटीव काम जें आसता तितून हें आसतात आनी तें जावपाकूच जाय. पण तेजेर सोल्युशन्स काडून तेजेर कोप अप करून नाटका खातीर जें कितें बरें आसा म्हणजे बरें दिसपा खातीर नाटक ना, त्या नाटकाक कितें जाय, तें नाटक कितें सांगता, तें नाटक कितें मागता तुमचे कडच्यान तें सोदून काडून तें दिवपाचो प्रयत्न हांवें केल्लो आसा. कित्याक तशें पळोवंक जाल्यार ट्रेजिडीज ज्यो म्हणलेल्यो आसा इट्स व्हेरी हार्ड ब्रेकींग आसता. म्हणजे तेंची एंड्स सामके म्हणजे ग्रीक ट्रेजिडीज खूब खूब भयानक आसता. आनी ह्या मिडिया नाटकाचो एंड इतलो भयानक आसता की तितून तो कॅरेक्टर मिडिया जो आसा ती आपल्या
घोवाचो रिवेंज घेवपा खातीर आपल्या 2 भुरग्यांक लास्टाक मारता. म्हणजे शी इज अ विलन इन इट, बट शी इज ऑल्सो विक्टीम. सो ती विलन आनी विक्टीम दोनी बॅलन्स करून तिका विलन न करता शी इज ऑल्सो विक्टीम हें दाखोवपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें केलें आमी. म्हणजे फक्त तिका बाबा तिणी भुरग्यांक मारल्या म्हणून तिका विलन पोर्ट्रेट न करता हे बॅलन्स सांबाळपाचो प्रयत्न केलो आनी तो म्हाका दिसता योग्य रितीन लोकां मेरेन पावलो आनी लोकांक म्हणून प्रेक्षकांक आनी लोकांक नाटक आवडलें अशें म्हाका दिसता. आता इतलो व्हडलो प्रेस्टिजियस अवॉर्ड तुमकां फावो जाला, बक्षीस फावो जाला, सो फुडें कितें? फुडें आतां म्हाका दिसता नाटकाचे प्रयोग आमी प्लॅन करता. जाता तितले नाटकाचे प्रयोग करपाचो प्रयत्न करतले, कित्याक नाटक करून 1-2 प्रयोग करून तें नाटक थांबूंक जायना. ते नाटकाचे प्रयोग जावपाक जाय, ते लोकां मेरेन पावपाक जाय. आमी इतली जी मेहनत घेतल्या तेजी सार्थक प्रायज मेळ्ळा म्हणून जायना. ते सर्कल कंप्लीट जाता वेन इट गोज टू द ऑडियन्स, तेन्ना एक सर्कल कंप्लीट जाता. सो म्हाका दिसता की हेजे प्रयोग चडांत चड जावपा खातीर आमी प्रयत्न करतले आनी सरकारानूय आमकां जर खरी मदत केली, रवींद्र भवनांनी जर ह्या नाटकाचे शो करपाक जाल्यार तितलेंच हें नाटक सगळ्या गोंयभरांतल्या लोकांक पर्यंत पावतलें. महाराष्ट्र शासना कडेन आमी रिक्वेस्ट करतले की हेजे प्रयोग महाराष्ट्रांनी जावचे, कित्याक असली स्टायलीची पयलीं म्हणजे नाटकां जायना आनी ते जर जालां जाल्यार ते चडांत चड लोकांनी पळोवचें हीच इच्छा आसा. सो जशें की आत्तां उलयतना ह्या नाटकाचे मिडिया नाटकाचे डिरेक्टर सतीश नार्वेकर हांणी म्हळें की फक्त नाटकाकूच पयले इनाम ना, तर 5 इंडिविज्युअल प्रायजीस ह्या नाटकांतले जे कलाकार आसा तांकां फावो जाला. सो ते कलाकारूय आज आमच्या वांगडा आसा. सो आतां फुडें आमी उलयतली एकनाथ नायक, जांकां रंगभुशे खातीर इनाम फावो जाला. सो हॅलो सर. नमस्कार. सो कितें सांगतले? नाटक जेन्ना मिडिया काडलें सतीशान तेणें म्हाका फोन येयलो. प्लस आमची एक रुद्रेश्वराची एक सिस्टीम आसा, मिटिंग्यो जातात. रुद्रेश्वर पयलीं पासून एक सिस्टीम आसा, नाटक काडलें की मिटिंग्यो जावप, ते नंतर मागीर पार्टी वांटप. पण रुद्रेश्वराक बरीच वर्सां हांव सातत्यान संस्थेची निगडीत आसा. 27 वर्सां मायज तशें 32 वर्सां संस्था चलता म्हणटा तशें 26-27 वर्सां हांव संस्थेचे कडेन निगडीत आहा. गोंयांतली एकच संस्था अशी आसतली ज्या संस्थे कडेन सगळे आर्टिस्ट, टॅक्निकल आर्टिस्ट सगळे आसा. बाकी संस्थांना कितें आसता की एक भायलो हाडचो पडटा, एक किंवा टॅक्निकल भायलो घेवचो पडटा, म्युजिशियन कोण तरी भायलो आसता किंवा मेकअप आर्टिस्ट भायलो आसता. हांगा तशें ना, खंयचोय आर्टिस्ट कितेंय करूं शकता. आतां सतीशान जें सांगलां, सतीश खंयचीय गोश्ट करता, हेजो एक्टरच म्हणून की डायरेक्टरची न्ही, कितेंय करता. तशी एक संस्थेची आमी सगळेच जाण कितें काम करता. आतां मेकअपाचें म्हणचें जाल्यार मेकअप मिडियान जितके कितके बरें दिसूं शकता, की त्या 5000 वर्सांची पयलींची गोश्ट म्हणटा. म्हणजे आमी केंस बी लांब घालून ते वीक कशें बसतले काय अशें आमी डिस्कशन जालें पयलीं. त्या नंतर दिपकांचो रोल केलो वामनकरान, तो यंग कसो दिसतलो तेजे खातीर ते आमी वीक वेगळो किंवा दाढी वेगळी वेगळी हाडली. त्या नंतर मिडियाचो कॅरेक्टरचे चलयेन केल्या पळय काकुणीन, जाल्यार ताका आमी 2 वीक वेगळे मारून पळयले. तशें सतीशान डायरेक्टरान सांगलें आमी तो एक पयलीं जेंट्स वीक मागीर घातलो ताका आनी ते मागीर केंस कट करता. तो केंस तेणें ऑन स्टेज कट करता, एंड इंटरवल जाता आनी कट करता. म्हणजे इतके स्पिडीन कट करता की तेचो बोट सुद्दां हात कट जाल्लो, इतकें सुद्दां कॅरेक्टरान घुसलेलें. ती सुद्दां एक मेकअप आर्टिस्टाची जबाबदारी आसता की फाल्यां तो केंस कट करता तो वीक सुटलो काय अशें घडोन आसतना ती जबाबदारी सुद्दां एक मेकअप आर्टिस्टाची आसता. म्हणजे 2 वीक घातलेले आमी ताका. तेच आमी म्हणटात की फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. म्हणजे केन्नाय आमी खंयची गजाल पळयता ती पयलीं आमच्या दोळ्यांक आवडपाक जाय. सो त्या दृश्टीन तुमचें काम मोस्ट इम्पॉर्टंट नाटकान म्हणया. सो खंय तरी रंगभुशे खातीर इनाम फावो जातलो अशें दिसलेलें? हय, ती अशें शो जसो जाता तेजेर हें आसता, गॅरंटी नासता. कित्याक मनान एक इच्छा आसता की आपल्याक मेळचें म्हणून, आनी तें प्रत्येक वर्सा आसता. आनी म्हाका रुद्रेश्वराक सातत्यान आसता, केन्नाच ना अशें ना. पूण हांव जरी आमच्या नाटकाक जरी मेकअप व्हडलो नासलो तरी जास्तीत जास्त प्रयत्न करताच हांव, कितें तरी वेगळें दाखोवपाचो प्रयत्न करता. पण एक असं हें आसता, मेकअप मॅन हो डायरेक्टर आनी लेखक हेंचे भितर डिस्कशन जावन मागीर स्टार्ट जाता. अशें ना की तूं बस तुका मेकअप जालो अशें जायना. तें कॉर्डिनेशन इम्पॉर्टंट आसता. प्लस आर्टिस्टाक तें बसता काय. फाल्यां हांवें डायरेक्टरान बऱ्योच गोश्टी मारल्यो, लेखकान मारल्यो आनी मेकअप केलो, पण त्या आर्टिस्टाक खरेंच तें बसतलें काय कॅरेक्टर. एक दाडी लायता किंवा वीक घालता, तो बसतलो काय ना, किंवा सूट जातलो ताका, दिसतलो कॅरेक्टराक, बॅलन्स जातलो, हें डिस्कशन करूनच तो करचें पडटा. तुमकां आव्हानां कितें आशिल्लीं ह्या कामा भितर? ना तशी व्हडलें आव्हान अशें ना. उमेद म्हणजे अशी हातान काम बरें जावपाक जाय. रंगदेवतेचेर विश्वास आसता म्हाजो.
की हांव म्हाजी गणपतीची मूर्त किंवा रंगपटां गडबड जावना 3 वरां जशी हिंका थंय बॅटींग करपाची आसता तशी म्हाका वाडी आसता ते पावंडास म्हाका भितर बॅटींग करची पडटा आनी ताका बारीक बारीक गोश्टी सुद्दां खूब गरजेची आसता गम मुगी सादें वापरूंक गावना कारण जर घामान वीक सुटलो जाल्यार जशें आर्टिस्टान डायरेक्टरा लोड येता तितको म्हाजें थंय कितें जाता तें केन्ना केन्ना म्हाज्या घरकारांक सांगता टेंशन घेवं नाका किंवा आर्टिस्टान सुद्दां मातशें एक जर बुड्डिली काड हाडली जाल्यार थंय म्हाका सूख ना जशें डायरेक्टरा बसले ते त्रास जाता तशें मेकअपमॅना भितर सदांच त्रास जाता तितलो चडसो मेकअपमॅन म्हाका दिसता हांव आसतलो की म्हाका नाटक जाय सर समाधान ना सूख लागना कंपल्सरी तें सादें आनी स्पर्धेचें नाटक अशें न्ही पण म्हाजी एक जबाबदारी आसता हांव एकदां घेतली की ती फायनल. सो ह्या नाटका भितरले अजून एक पारितोषिक मेळ्ळा नेपथ्या खातीर ते जावन योगेश कापडी हांकां. सो तांकां तृतीय पारितोषिक फावो जाला. सो तांच्या कडेन उलोवन तांचो अणभव आमी जाणून घेवया. हॅलो सर. नमस्कार. पयल्या सुवातेर कितें सांगतले पारितोषिक फावो जाला नाटकाक पयलो इनाम फावो जाला कशें दिसता? हय ही सगळ्यांत पयलीं हांव योगेश कापडी रुद्रेश्वरचो प्रेजिडंट ह्या नात्यान सगळे मेंबर्साचें हांव हें करता अभिनंदन करता. जशें सगळे प्रिंट मिडिया बी तुमी सगळ्यांचें आमचें यश आज गोंयभर पावयलें तुमकांय थँक्स म्हणटा. खंयच्याय नाटकान जावं नेपथ्य आसता तें मेन आसता म्हणजे ताचेर सूर ठरता नाटकाचो. सो तुमचो पार्ट कितलो इम्पॉर्टंट आशिल्लो आनी कितें सांगतले तुमच्या रोलान? न्ही नेपथ्य सदांच इम्पॉर्टंट. आतां गेल्ली हांव अशें 18-20 वर्सां हांव नेपथ्य करता सगळ्या नाटकाचें. म्हजी चडशीं नेपथ्य ही सिंबॉलीक आसतात म्हणजे कशें अख्खे जे 40-80 पानांचे जे स्क्रिप्ट आसता ते आमी एका फ्रेमीन दाखोवपाचे प्रयत्न आमी सदांच करतात. आनी जितले आमी लागीं वतात पळय तितलो तो म्हणजे जेन्ना पड्डो उगडटा तेन्ना पयलीं आमकां गोश्ट दिसता ती नेपथ्य. पड्डो उगडटा तेन्ना ते पड्डो तुमकां त्या काळान व्हरता हें काम म्हणजे मागीर एक जेन्ना नाटक सुरू जाता एक पड्डो एकाडी नेपथ्य फाटल्यान पडटा पूण सुरवातेक जे भितर व्हरपाक जाय तुमकां काळान व्हरपाक जाय पळय हें नेपथ्य करता. आनी स्पेशली हें सांगपाचें म्हणलें जाल्यार आयच्या नाटकाचें हांगा ब्लॅकआउट नाशिल्लें ह्या नाटकाक कांयच ब्लॅकआउट ना त्यामुळे आमचो एकच नेपथ्य आशिल्लो. आनी म्हज्या हातान कितें आशिल्लें की बाबा एक काळ दाखोवपाचें आमी डिस्कशन डायरेक्टरा बरोबर केलें ताजे थोडे तातूंत भितर इनपुट्स आशिल्ले. तशें हें ठरयलें की आमी आर्किटेक्चर कमीत कमी सिंबॉलीक आर्किटेक्चर वापरून तें ग्रीक दाखोवपाचो प्रयत्न करपाचो अशें ठरयलें आमी. त्या प्रमाणे ते मुवमेंट्स जाले आनी ताका एक बरें टॅक्स्चर आमी दिलो जो थिमीक जो नाटकाचे थिमीक बरोबर वतालो आनी हाजे बरोबरच हांवें हेजे संगीताची बाजूय हांवें हँडल केली. सो तुमच्या दृश्टीन कितें आव्हानां आसलीं तुमच्या कामा भितर? ना स्पेशली म्हाका सेटा पेक्षा म्युजिका भितर चड आव्हान आशिल्लें कित्याक हें चड डायलॉग ओरिएंटेड नाटक आशिल्लें त्यामुळे म्हजे जे ट्रॅक्स आसताले ते तांचे पेक्षा ओवर पावर जावपाक जाय आशिल्लें म्हाका. त्यामुळे हांवें अशें दवरलें की लो ट्रॅक्स वीथ हाय इंटेन्सिटी म्हणजे ताका बाबा फाल्यां डायलॉग उलयतना तेन्ना डिस्टर्ब जायनात अशेंच म्हाका सगळें काडचें पडलें जे त्या काळांत लोकांक घेवन वतले अशेंच आशिल्लें. म्हणून ही सगळ्यांत चड हेची नवती आशिल्ली म्हणटा ती ट्रॅक सिलेक्ट करपाची. तातूंत भितरय डायरेक्टराचो सगळ्याचो मेंबर्साचो हात आसा. रुद्रेश्वर हो ग्रूप असो आसा की प्रत्येक जाण एकमेकाक इनपुट्स दितात आमी सगळो ग्रूप तसो आसा आमचो. त्यामुळे कदाचित आमची नाटकां सक्सेसफूल जातात. म्हळ्यार हांव म्युजीक करता अशें ना प्रत्येक जाण हांगा इनपुट्स दितात. सो फुडल्या सुवातेर आमच्या वांगडा ह्याच मिडिया नाटकांतले कलाकार आसा तांच्याय कडेन उलोवया तांचो अणभव तांचे विचार जाणून घेवया. सो हॅलो सर. नमस्कार. कितें सांगतले मिडिया नाटका बद्दल इतलें व्हडलें यश मेळ्ळां गोंयचें नांव थंय महाराष्ट्रान इतलें व्हड जालां कितें सांगतले? एंड रिजल्ट पेक्षा प्रोसेस इम्पॉर्टंट अशें म्हणटा आनी रुद्रेश्वरची प्रोसेसचो पॅटर्न जो आसा तो ठरलेलो आसा ते सिरियसलीच फूल इंटिग्रेटेड रावन पूर्ण आपलें ध्यान मन दिवन तो प्रोसेस करप ह्या हेजेर रुद्रेश्वर सदांच भर दिता आनी त्या प्रोसेसा खातीर एंड रिजल्ट हो बरो आसता. हो इतल्या वर्सांचो अनुभव आसा. हे रुद्रेश्वरान खूब नाटकां केलीं किंवा अनेक वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज केल्यो ह्यो करता आसतना तेजेर विचार तन मन धनपूर्वक तो विचार जो आसा तो थंय जाता. आनी मिडिया नाटकाचेंय तसोच जालो म्हणजे जशें डिरेक्टरान सांगलां त्या प्रमाण डिरेक्टरान एक म्हणजे केन्ना केन्ना तो एक्टर आसता हांव डायरेक्टर आसता हांव डायरेक्टर आसता तो एक्टर आसता किंवा आनीक कोण डायरेक्टर आसता अशें रुद्रेश्वरान जाता. पण एकदां डायरेक्टर ठरलो की थंय रुद्रेश्वर इंटरफियर करना. तेका जे आर्टिस्ट जाय ते मागीर तो सिनियर आसत ज्युनियर आसत सो तेणी त्या पद्दतीन म्हाका सिलेक्ट केलो एका कास्टा खातीर आनी तशें खूब आमचे डिस्कशन्स जाली. बऱ्याच वेळार वादूय जाले हें अशेंच कित्याक तें तशेंच कित्याक आनी त्या तितूनच्यान कॅरेक्टर डेवलप जालो आनी खूब आनंद जाता की बऱ्या तरेन एक नाटक गेलें. एंड
तेजें श्रेय सगळें जें आसा म्हणजे एक रुद्रेश्वर आत्ता पर्यंत 32 वर्सां जें काम करता त्या 32 वर्सांनी येवन गेल्ले मेंबर येवन गेल्ले कलाकार ह्यां सगळ्यांनी रुद्रेश्वराक इनपूट दिल्लो आसा आनी त्या इनपुटाचो आयज असो जो व्हडलो स्पोर्ट जाता आनी तो महाराष्ट्रा भायर पावता हेजो आनंद आसा खूब. कॅरेक्टर करता आसतना म्हणजे ह्या नाटकाची चॅलेंज जी आसलेली ती म्हणजे ह्या नाटकान हें जशें सांगलें शब्द जास्त असलेलें नाटक म्हणजे एक देड पानांचो सोलोलोकी पाठ करपाक जाय त्यो त्याच इंटेन्सिटीन त्या भावने सकट त्यो लोकां पर्यंत पावपाक जाय ह्यो आसलो म्हाजो रोल सपोर्टींग रोल आसलो. ऑफकोर्स ह्या नाटकान मिडिया हो सेंटर कॅरेक्टर आसा आनी बाकीचे सगळे जे कॅरेक्टर्स आसा किंवा रोल्स आसा ते सपोर्टीव आसा. सो मेन कॅरेक्टराक कितलो सपोर्ट मेळटलो ह्या पद्दतीन तो करपाक जाय की तेज्या वयर जावपाक जायना किंवा एकदमच कमी दिसपाक जायना अशा पद्दतीन आपलो रोल करपाक जाय. ह्या पद्दतीन विचार करून यासन हो कॅरेक्टर हांवें केलो आनी लोकांक बरो आवडलो आनी ऑफकोर्स परीक्षकांनी त्याची नोंद घेतली एकूण नाटकाक कारण नाटक हें एकट्याचें नासता सगळ्यांचो जेन्ना प्रयत्न व्यवस्थीतपणे फुडें पावता. आनी एक ह्या नाटकाची खासियत हांव सांगूंक सोदतां ती म्हणजे नाटकान वेगवेगळे इलेमेंट्स आसता म्हणजे भितून प्रॉपर्टीज आसा सेट आसा कॉस्ट्यूम आसा मेकअप आसा म्युजीक आसा हे सगळे ह्या सगळे एलिमेंट ह्यो सगळ्यो गोश्टी इतल्या बरे तरेन विचार केल्लो डायरेक्टरान तेजो की खंयचरूच कमी पडोंक ना खंयचीच बाजू लंगडी अशी दिसोंक ना त्यामुळे सर्वांग सुंदर असो हो प्रॉडक्ट आसलेलो. सो महाराष्ट्रान इतले व्हडले व्यासपीठ थंय तुमी नाटक व्हेला रिस्पॉन्स कसो मेळ्ळो तुमकां थंय? खूब बरो मेळ्ळो. जरी नाटक पळोवपाक थंय तितले लोक गर्दी नासली पण गर्दी आसलेले खूब बरे लोक आसलेले नाटक पळोवपी किंवा नाटक करपी असे लोक आसलेले आनी तेंचो रिस्पॉन्स असो आसलो देवर नाटक पळयता आसतना एक कितें जाता कसो रिस्पॉन्स मेळटा असो आमकां एक हें आसता आमच्या मनान दुगदूग आसता. सो ती दुगदूग म्हणजे सगळे शांत आसलेले आमकां पयलीं सुरवातेक शांत आसा म्हणजे प्रेक्षक तितले आसा थंय काय ना पण जेन्ना नाटक सोंपल्या उपरांत कळ्ळें की लोक म्हाका दिसता कांय क्षण ते थंयच्यान उठपाक पळयनासले विचार करताले कशें नाटक जालें. खूब बरो रिस्पॉन्स आसलो. कांय जाण येवन मेळोन जेंच्यांनी सांगलें तेंच्यांनी तर म्हणजे खूब तोंड भरून कौतूक केलें. बेश्टेंच कौतूक करपी लोक आसता आनी खरें कौतूक हेज्या भितर आतां इतलीं वर्सां ह्या क्षेत्रान काम करता त्यामुळे फरक कळटा तो कळटालो जेन्युनली कौतूक आसलेलें एकूण प्रोडक्शनाचें. सो ह्या नाटका भितरल्या अजून एक एक्ट्रेस आमच्या वांगडा आसा सेजल शेटये तांच्या कडेन उलोवया. हॅलो. हॅलो. कितें दिसता तुमकां आयज इतलें व्हडलें यश मेळ्ळां कितें सांगता? सगळ्यात पयलीं अभिनंदन म्हणटा रुद्रेश्वर पणजी ह्या टिमीचें आनी ह्या टिमी वांगडा फस्टूच म्हजें काम आसलें आनी तें बी अंतिमाक वचून पयलें प्रायज काडलें सो खूब प्रावड दिसता आमच्या टिमी बद्दल. आनी सांगपाचें म्हटल्यार हांवें कोरस ह्या कोरसा नांवांसलें आनी कोरस जो ग्रीक प्लेचो आसता तो असो आसता की तो डिरेक्ट कन्वर्जेशन खंयच करना ते मिडियाचे भावना सांगता थंय ऑडियन्साची भावना सांगता जे कितें क्वेश्चन्स आसा पडटा ते व्यक्त करता. सो कशें आसता जेन्ना एक कॅरेक्टर जेन्ना दोग जाणां भितर उलयता तेन्ना तो आपली तेजी भावना ताका खबर आसता पण कोरस हे सगळ्यात कॅरेक्टरा वांगडा आसताले सो खूब डिफिकल्ट पडटालें केन्ना जेन्ना मिडियाची भावना आमकां कळटा यासनाची भावना कळटा बाकीचे जे कॅरेक्टर्स आसा तेंची भावना आसा तेंच्या बद्दल चिंतून जेन्ना आमकां व्यक्त करपाचें आसलें ती मातशी डिफिकल्टी पडटाली बट सतीश सरान तें खूब आमकां इजी करून सांगलें खूब बरें डिरेक्शन दिलें. सो तुमचो रिहर्सल पार्ट म्हणुया सो तो कसो कितें म्हणजे आतां आमी उलयली सक्सेसा बद्दल उलयलीच आतां आमी बट जी तेच्या फाटली मेहनत आसा इतल्या दिसांची तयारी आसा तो एक प्रोसेस इन शॉर्ट सांगपाचो जाल्यार कसो कितें आसलो हो प्रश्न तुका ह्याच खातीर कित्याक तुजो फर्स्ट नाटक आसा ह्या संस्थे वांगडा सो कशें कितें आसलें तुजो अणभव? सांगपाचें म्हळ्यार
तापणूय पडला आनी अप्रिसिएशनूय मेळ्ळा. सांगपाचें म्हटल्यार कशें जातालें की कोरस हो एक सेपरेटली आमी पयलीं प्रॅक्टीस घेतालीं, कित्याक पोएटीक आसताले थोडे आनी वांगडा डायलॉग्स आसताले सगळ्यांचे. सो प्रत्येकाची पीच टोन वेगळो वेगळो लागतालो. सो आमी कोरस जे आसता ती सेपरेट पयलीं रिहर्सल घेतालीं की बाबा हो टोन आमी यूज करतले, हांगा आमी क्वेश्चन करतली काय बाबा सांगतली लोकांक कशें कितें करतली. सो आमी पयलीं कोरसाची घेताली सेपरेट प्रॅक्टीस आनी मागीर फूल टिमी वांगडा प्रॅक्टीस करताली. नमस्कार, म्हजें नांव वैष्णवी पै काकुडे. हालींच जाल्ल्या मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेन आमच्या मिडिया ह्या नाटकाक पयलें इनाम फावो जालां. ह्या नाटकान हांवें मिडियाची भुमिका केल्या. खूब बरें दिसता. गोंयान सुद्दां हें नाटक पयलें आयिल्लें आनी आतां महाराष्ट्रान इतलीं सगळीं नाटकां सादर जालीं आनी तातूंत आमचें नाटक पयलें आयलें हें जेन्ना कळ्ळें तेन्ना खूब बरें दिसलें. मिडिया हे कॅरेक्टर तशें वायट, म्हणजे ती क्रूर बायल आसता. तिका तिच्या घोवान सोडिल्लें आसता आनी म्हणून ती एक बदलो घेवपा खातीर कट कारस्थानां रचता आनी लास्टाक ती तिच्या भुरग्यांक सुद्दां मारून उडयता. तशें खूब वायट कॅरेक्टर आसा, पण तरी म्हाका तें खूब लागींचें. म्हणजे सुरवाती पासून शेवटपर्यंत एक तो कॅरेक्टर समजून घेवप, कित्याक की एक तर ते ग्रीकांतल्यान आयिल्लो, म्हणजे ग्रीक साहित्यांतलें हें नाटक आसा आनी सदानंद रेगेन ताजो अनुवाद केला. तर सदानंद रेगेची जरी मराठी भाशा असली तरी सुद्दां ती खूब म्हणजे हाय लेवल भाशा आसा आनी तांच्या पद्दतीनुसार तातूंत खूब व्हडले व्हडले सोलोलॉकीज आसता. सो ते सगळे आत्मसात करप, ते पाठ करप आनी ते प्रेजेंट करप. आनी आमच्या डायरेक्टराची अशी अपेक्षा आशिल्ली की जरी मराठी लँग्वेज जरी असली तरी सुद्दां ग्रीकाचे जे स्पेशालिटीज आसता तर ते आमच्या बॉडी लँग्वेजींतल्यान दिसपाक जाय. सो उबें रावप कशें किंवा हातवारे जे आसता ते कशें करप, म्हणजे ओवर एक्टींग दिसपाक जायना बट सामकीच सटल एक्टींग सुद्दां आसपाक जायना. तर हे त्या प्रोसेसांतल्यानूच आमकां कळत गेलें आनी खूब मजा आयली हें नाटक सामकें सुरवातीच्यान शेवटपर्यंत करता आसतना आनी खूब एफर्ट्स घेतल्या आनी ताजें फळ आमकां मेळ्ळें. खूब बरें दिसलें. ॲट द लास्ट बट नॉट द लिस्ट कितें मेसेज दिवपाक सोदताले तुमी? मेसेज इतलीच आसा की गोंयान नाट्यकला ही खूब लोकांक दिसता की आपूण नाट्यकलाकार. खूब नाटकां जाता, वर्साक कितलींशींच हजारांनी नाटकां जाता म्हणून आमी सांगता. महाराष्ट्रानूय वयता तेन्ना आमी सांगता की आमच्या गोंयान इतलीं नाटकां जाता. पण स्पर्धेच्या दृश्टीन किंवा प्रायोगीक लेवलाचेर जेन्ना पळयता तेन्ना अशें दिसता की तो सिरियसनेस आतां थोडो कमी जायत चल्ला काय कितें अशें म्हाका दिसपाक लागला. म्हणजे स्पर्धेक नाटक घातलें आनी आपले कडेन जो क्राफ्ट आसा, म्हणजे थोड्यांक ती कला अवगत जाल्ली आसता, आपल्या क्राफ्टाचेर मारून व्हरता, म्हणजे आपूण दिसता करता रे अशी थोडी मेंटॅलिटी येवपाक लागली काय कितें अशें म्हाका दिसपाक लागला. सो तें न करता क्राफ्ट तुमचे कडेन आसा जाल्यार त्या क्राफ्टाच्या वांगडा जर तुमी त्या भुमिकेची जे अंतर्मनांतली जो साद आसा किंवा अंतर्मनांतलो जो तेजी भावना आसा ती समजून जर तो कॅरेक्टर केलो, किंवा हांव एक्टरांकूच म्हणना बाकीच्यो सगळ्यो गजाली सुद्दां नाटक बसयता आसतना तो सिरियसनेस आसपाक जाय. रिहर्सलीच्या बाबतीन, रिहर्सलीच्या मागीर सुद्दां तो सिरियसनेस एज अ ग्रूप म्हणून वांगडा काम करप. आतां जालां गोंयान संस्था खूब कमी जायत चल्ल्या. म्हणजे रुद्रेश्वर पणजी गेली 32 वर्सां रुद्रेश्वराच्याच नांवान काम करता आनी आमचे अशे थोडे कलाकार आसतले जे रायट फ्रॉम बिगिनींग दे आर वीथ रुद्रेश्वरान आसा आनी रुद्रेश्वरांत काम करता. पण आतां थोडें अशें जालां की नाटक पयलीं हाडूं जाय म्हणून हांगातलो बरो एक्टर हाड, थंयचो बरो एक्टर हाड, थंयचो बरो एक्टर हाड आनी बरें सामकें स्ट्रॉंग कास्ट तयार करून एक बरें प्रोडक्ट दिवन ताका बक्षीस मेळोवया. मागीर ती संस्था खंयची आसूं किंवा हें आसूं. आतां अशें सुद्दां ट्रेंड सुरू जाला की स्पर्धेक नाटकान काम करपी आर्टिस्टांक पेमेंट जावपाक लागल्या. सो हें सगळें हांव म्हणना की पेमेंट जावचो न्ही, पण स्पर्धेच्या दृश्टीन जेन्ना आमी पळयता जेन्ना आमी कलाकार घडोवपा खातीर, म्हणजे स्पर्धेचो उद्दिश्टूच तो आसा, म्हाका दिसता की नवीन कलाकार घडचे. त्या हितून जर आमी पयशांचो आमीश दाखोवन किंवा आनीक आमीश दाखोवन जर लोकांक हाडून जर ती नाटक स्पर्धेन पयलीं येवपा खातीर करपाक जर लागले जाल्यार म्हाका दिसता की दीस इज नॉट रायट वे. म्हाका दिसता संस्था म्हणून ज्यो, म्हणजे हांव तसो खूब धाकटो तरी सुद्दां हांवें स्पर्धा खूब पळयल्या. 93तल्यान हांव स्पर्धा पळयत येयला आनी तेन्ना जे ग्रुप्स आसलेले
जे लायक हाऊस संगीत नाट्य मंडळ म्हण किंवा अशी खूप संस्था आसलेली जे संस्थेचे स्वताचे कलाकार आसताले ते स्वता कलाकार तयार करताले. म्हणजे एक नाटक जर फ्लॉप जालें जाल्यार दुसऱ्या वर्सा त्या कलाकारां कडेन काम करून तांकां त्या लेवलाचेर रावन तेंचे कडेन ते काम करून घेताले. हें थोडें आतां कमी पडत चल्लां अशें म्हाका दिसता. त्या अनुशंगान गोंयच्या जी नांवाजलेल्यो पयलींच्यो संस्था तेंच्यांनी परत जिवीत जावचें आनी कलाकार नवीन तयार करचे आनी तेंचे कडच्यान बरें काम करून घेवचें हीच अपेक्षा आसा. एकूच लास्टाक सांगूंक सोदता की मेन एक्टर्स जे आसलेले वैष्णवी कायकोडे ते हांगासर ना ते पुण्या आसा. पण म्हाका तेजें नांव घेवपाकूच जाय. म्हाजे जे कलाकार आसलेले म्हणजे कॉस्ट्यूम डिझायनर श्वेता नार्वेकर, मागीर जेणे प्रॉपर्टीज केल्यो अवनीश नार्वेकर, मागीर कोरसान आसलेले रविना शेट, मागीर तानिया गायकवाड, ऋषिकेश जोशी, शिवेंद्र तारी, बारीक बारीक एक एक एंट्रीचे रोल आसलेले. रुचा आमोणकर, मागीर दोग जाण धाकटे भुरगे आसलेले, पर्व शेटकर, अधिरय लोकूर, मनुजा लोकूर, हे सगळ्यांची नांवां घेवपाक जाय. कित्याक नाटक एकट्या मनशान करपाचें काम न्ही, सगळ्यो ग्रुपाचें काम आनी ह्या सगळ्या ग्रुपान एकवटान येवन म्हाजेर विश्वास दवरून कशें आसा की विश्वास दवरप खूब इम्पॉर्टंट आसता. नाजाल्यार कशें आसा दीपक आमोणकर खूब वर्सां काम करता. सो हो केन्नाचो डायरेक्टर किंवा अशें न करता की बाबा डायरेक्टर करता ताचेर विश्वास दवरून एक तो ज्या डायरेक्शनान व्हरता त्या डायरेक्शनान वचून काम करून ह्या नाटकाक एक वयल्या पावंड्याचेर हाडून एक यश संपादन आमी केल्लें आसा. सो त्या खातीर हांव हो एज अ व्यासपीठ घेवन सगळ्या कलाकारांचे धन्यवाद म्हणटा, रुद्रेश्वराचे धन्यवाद म्हणटा की तांच्यांनी हाचेर विश्वास दवरून हें नाटक म्हाका सादर करपाची संदी दिली. आनी सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हणजे प्रुडंट मिडियाचे देव बरें करूं म्हणटा की कशें जाता की नाट्य क्षेत्रांत म्हणजे नाटक म्हणटकूच मातशें सेकेंड लेवल आतां फिल्म्स किंवा आतां मातशे वेगळे ट्रेंड सुरू जाले, इफी सुरू जाल्ल्याक. सो तुमी आमच्या नाट्य कलाकारांतले जे नाटककार आसा तांकांय व्यासपीठ दिता, तांकांय लोकां मेरेन पावयता, तेंचें यश लोकां मेरेन पावयता. म्हणून तुमकां चडांत चड प्रुडंटाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सर तुमकां अशेंच फुडें हे हांगाच तुमची हांगासून तुमची जर्नी फुडें अशीच वचत रावो, तुमकां अशेंच भरभरून यश मेळोनी ह्या खातीर प्रुडंट मिडिया कडल्यान तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. थँक्यू देव बरें करूं. सो ही आशिल्ली रुद्रेश्वर पणजी ही संस्था आणि त्या संस्थेन जे महाराष्ट्राच्या मुंबय हांगासर मिडिया हे नाटक व्हेल्ले ते मिडिया नाटकाचे कलाकार डिरेक्टर हांच्या कडेन आयज आमी उलयली. सो आयज हांगाच थांबता. अशाच कार्यावळीं खातीर पळयत रावात प्रुडंट. धन्यवाद.